ते चालूच आसा आणि इम्पोर्ट तर सध्या बंदच आशिल्ल्या कारणान नवें जें नुस्तें येतलें तें नुस्तें नक्कीच खायना. बरें नुस्तें आतां हाजे फुडें खावपाक मेळटलें हाजी ग्वाही हांव दितां. आनी कारवाई स्ट्रिक्ट जातली कोणूय सांपडले जाल्यार नाका आसलेले तुनी हाजो निर्णय सगळो मुख्यमंत्र्यांचेर अवलंबून आसा. त्यामुळे हो एक सामुहीक जबाबदारी आसा आनी सामुहीक जबाबदारींतल्यान हाजेर निर्णय घेतलो वता आनी हाजेर मुख्यमंत्री योग्य तरेन भाश्य करूं शकता. गोंयकारांनी भिवपाचें न्हू नुस्तें भिवपाची कांय गरज ना. नुस्तेमारी खाते आणि कुडबंद ट्रॉलर्स मालकांमदीं सिजनाच्या पयल्याच दिसा वाद जालो. ट्रॉलरवाल्यांक टोकन वा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व सिस्टम चलना. तांकां पयलीं भशेन प्रत्येक ट्रॉलरांक नुस्तें खाली करूंक वेगळी सुवात जाय. We are going on strike until the problem has been solved. स्ट्रायक कशें पयलीं आपलो ते भाशेन दिल जाल्यार आमी बोट लायतले. आता टोकन सिस्टम आहे टोकन. आता आम्ही एक 60 बोट येईल झालं ते 20 स्लॉट केले त्यांनी 20 स्लॉटात 60 बोट येईल झाले. फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस उलो बोट रावतले लायनी रावपाचे लायनी रावपा म्हणटात नुस्तें पिड्यार जातलें. नुस्त्या पिड्यार पेरिशेबल गुड्स पिड्यार जाल्यार दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल. वी विल मेक द फिशरीज एनी गुड्स पेरिशेबल गुड्स इफ दे आर डिस्ट्रॉयड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दॅट. कलेक्टरा बरोबर गेले सगळे युनियनीक सांगता फिशरीजीक सांगता एचओडीक सांगताय. म्हाका दिसता हें फिशरीज आमी डिसिजन केलां तें तेमच्या मनान केलां कितें जावपा जालें टेकिंग द बोर्ड ओनर्स इन कन्सिडरेशन विथ एजंट्स आनी आमची इंडस्ट्री खंय आहाय तें तेंक घेवन हें डिसिजन जावपा जालें. थोडे जे कमिटी मेंबर्स आसा तेंचे व्यू घेवनूच केल्ले पूण तेंचे थोडे पॉयंट्स आसा ते आतां कन्सिडर आमी घालता. कन्सिडर जाल्यार तांकां रोखडे आमी कन्वे करता. आमी एट अ टायम सगळ्यांची मिटींग कन्वे करपाक शकना पूण तेंचे रिप्रेझेंटेटिव्ह आमी आपयले. तेंचे 2 सोसायटीचे हांगा ज्यो आमचे मॅनेजींग कमिटीन आसा एक फिशरीज कॉपरेटीव आनी सावथ गोवा मेकनायज ती 2 सोसायटी आसा तेंचे जे मेन प्रेसिडेंट चेअरमॅन ते येयल्ले. सो तेंचे बरोबर आमची मिटींग जाल्ली पूण थोडे प्रॅक्टिकल डिफिकल्टीज आतां तेंच्यांनी आमचे नोटीसी हाडून दिल्ली आसा त्यो आमी रोखड्यो मिटींग हे करून हायर लेवलाक घालून जाता तितले बेगीन तेंचे प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक. नुस्त्याच्या एक्सपोर्टाचेर बंदी घाल्यार नुस्तेमारी उद्देग वेवसाय बंद पडटलो म्हूण मांडवी फिशरमॅन संघटनेक भंय. आता एज फार एज धक्क्यार डायरेक्टली ऑर इनडायरेक्टली ह्या सेक्टरान आमच्या गोंयचे 35 ते 40 हजार लोक कामाक आसा. फाल्यां जर हो एक्सपोर्ट बंद केलो हो सेक्टर बंद जातलो 35-40 हजार लोक रस्त्यार येतले. म्हणून म्हजी मागणी आहा हे नाका जाल्ले वेग स्टेटमेंट्स करप ना. मडगांवचे होलसेल नुस्त्या मार्केट खंय बऱ्या हातांत दिवचे. हे मार्केट बांदलेले फिशींग सेक्टरान लोक तांकां आनी सामान्य मनशाक सवाय भितर नुस्तें दिवपाक हे मार्केट रॉंग लोकांच्या हातान आसा. हे गव्हर्मेंटान रेक्टिफाय करून सारकें करपाचें फिशींग सेक्टराच्या लोकांक चलोवंक दिवपाचें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.